पारसे काजनगुंडो बांद सैमीक गुणाक लागून बरोच फामाद आसा। फोटोग्राफी करपाक, फिल्म शूट करपाक लेगीत हांगा लोक येतात। जाका लागून ही सुवात हालींच सरकारान कोट्यांनी खर्च करून आनीक सोबितीकरण केल्लें। मात सध्या ह्या बांदार कोयराच्यो राशी दिश्टी पडिल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला। तशेंच वाठारांतल्या नितळसाणीचेर बेगोबेग लक्ष दिवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। पळयात। आम्ही सध्या आसात पारसे खाजनगुंडो बांध हा एक परिसर ब्युटिफिकेशन तत्कालीन मुख्यमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी WRD मार्फत 3.5 कोटी रुपये खर्च करून एक परिसर बऱ्यापैकी तयार केलो। हो परिसर ब्युटिफिकेशन करचो अशी कोणीच मागणी करून नाशिल्ली, पूण दूरदृष्टी दवरून त्या वेळार मुख्यमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी हो परिसर एक सुशोभीकरण केलो आणि हांगासर हजारोनी पर्यटक येतात, देशी येतात, विदेशी येतात, थळावे नागरिकय येऊन मनोरंजन करीत असतात आणि त्या नजरेतून सगळ्यांनी प्रयत्न करून हो परिसर स्वच्छ दवरपाची सगळ्यांची जबाबदारी असता। हांगासर जर आम्ही पळयले जाल्यार काही पर्यटक किंवा नागरिक येतात, बियरी पितात, बियरी पियल्या उपरांत एकठांय जे बाटले दवरपाक जाय ते बाटले दवरिना आणि काही जण फोडूनय उडयतात, काचाय लागतात। काही जर इजा कोणाक जाली जाल्यार ताची जपसालदार कोण घेतलो अशी ही स्थिती सध्या हांगासर निर्माण जाल्ली आसा। हांगासर जे वाठार आशिल्ले ते वांयगण शेती व्हडा प्रमाणान करताले ती सध्या पडींग आसा, ती जावची ह्या नजरेतून आमचे तत्कालीन मुख्यमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर ह्या बांदाचे ब्युटिफिकेशन केल्ले अशे तांचो संकल्प आशिल्लो। पूण त्या उपरांत हांगासर तशा पद्धतीची शेती पुन्हा उगोवंक ना। ती जर उगयली जाल्यार हांगासर व्हडा प्रमाणान पर्यटक येवन हरीत परिसर पळोवपा खातीर व्हडा प्रमाणान जे क्रांती शेतीद्वारे घडटली ती घडपाची शक्यता आसा। त्या नजरेतून परत प्रयत्न करपाक जाय, शेतकऱ्यांक एकठांय हाडून तांचे कितें जर समस्या आसात किंवा आनी कितें डिफिकल्टी आसात ते आयकून घेवपाक जाय। आता ह्या बांदाचेर पुन्हा एकदा 4.5 कोटी रुपये खर्च करून आणि ब्युटिफिकेशन करपाची येवजण आमचे आताचे आमदार जी दारुलकर हांणी आरंभले आसा। तांणी ह्या बांदाकडे बऱ्यापैकी लक्ष दिले, पूण स्थळाव्या पंचायतींनी पुढाकार घेऊन जर ह्याची देखरेख करपाक जाय आणि त्या नजरेन देखरेख केली जाल्यार एक ब्युटिफिकेशन केल्लो परिसर आनी बरो जातलो। हांगासर काही लघु चित्रपटाचे म्हणा जायरातदारांचे चित्रीकरण सुरू असता, शूटिंग वेगवेगळ्या पिक्चराचे हांगा जाल्लें आसा आणि एक परिसर एक सुंदर परिसर असो हांगा दिसता। त्या नजरेन सरकारने हांगासर एक ब्युटिफिकेशन केल्या उपरांत ताची देखरेख त्याच पद्धतीन करपाक जाय अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता।